एके महत्वाच्या राजकीय घडणुकेन सांकवाळे पंचायतीच्या स वांगड्यांनी आयज ब्लॉक उदरगत अधिकाऱ्यांक मेळून सरपंच आणि उपसरपंच हांच्या आड अविश्वास प्रस्तावाचेर स्पष्टताय मागली। ह्या प्रस्तावाचेर निर्णय घेवपा खातीर खाशेली बसकेची तारीख जाहीर करची अशें वांगड्यांनी बीडीओ कडेन उलो मारला। सगळे पंचायत वांगडी एकवटीन उरतात आणि सरकाराक तेंको दितात अशें तांणी म्हटले। राजकीय वा प्रशासकीय दबावाचो हो प्रक्रियेचेर कसलोच परिणाम जायना अशें तांणी सांगले। हे घडणुकेक लागून थळाव्या राजकीय मंडळांत रुची निर्माण जाल्या आणि आता सगळ्यांचे दोळे बीडीओच्या फुडल्या कृतीचेर आसात। आम्ही सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेले आनीक आज जवळ 9 दीस जाले। सो आम्ही अशेंच कॅज्युअल विजीट करपाक येतली सगळी व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को। ताका विचारले आमी बरें आतां आज 9 दीस जाले आनीक मातशें तें नोटीस 15 दिसां भितर काडपाक जाय आनी तें मातशें काड म्हणून, कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगीं इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक भायर भितर सरपाक आनी दिसता आमचें हें जालां आमी लोमकोन उरल्या। एक बेगिनाचे बेगीन काड आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या आनी तांकां पर्सनल कामांय आसतात थोडीशीं। सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या। सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा, ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून सांगता। आज 9 दीस जाले। सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून आनी आमी सांगत पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय। दुबाव मारता कितें पॉलिटिकल प्रेशर जावन अशें कितें दिसता? अजून तरी आमी आतां 6 जाण आसा, आज 9 दीस जाले, आमकां पॉलिटिकल कोणेच फोन येवना, कोणेच आमकां कांयच सांगना। सो म्हाका तरी दिसना की पॉलिटिकल कितें इंटरफिरन्स जातलें म्हणून, कांयच ना, कांयच ना। खंयचे भायले वटेच्यान फोन ह्या वटेन त्या वटेन भोंवपाक तशें जाता, कित्याक आमचें जे पळय ओपोजिशन आसा ते आमकां वेगळे वेगळे तरेन फोन करतात आनी तेंचे पूण पॉलिटिकल तरी कांयच ना, अशें कांयच ना। पूण बिडिओन कितें सांगलां फायनली? हय, व्हिडिओ आतां सांगला की आपण बेगिनाचे बेगीन काडटा। म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय ताका केवटेन कितें आसतलें तो सांगतलो। आमी आतां 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हांगा बरोवन दिल्ले। अजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना, डेट दिवंक ना। ताका लागून आयज आमी सवय पंच हांगा एकठांय जावन आयज सराक व्हिडिओ सराक विचारूंक येयल्ले। तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून। आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा। आमी आतां 2024 हे साल, पूण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली, ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेज्या फुडें बी रावतली। म्हणून आमचे आतां हेज्या फुडें आमकां बेगीन डेट दिवन आमचे इलेक्शन बेगीन जावचें अशें म्हणून आमी मागता। We no confidence motion pass केल्ले on the 30th of March. Okay, so we are waiting for a date. बेगीन डेट मेळची म्हणून आमी येयली फॉलो अप करपाक व्हिडिओ कडेन आनी सांगपा म्हणजे प्रेशर सद्या कोणाचोच ना, कांय ना, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स म्हाका दिसना, कांय ना। सगळीं फ्रीली भोंवताय, तेश की कोण लिपोन आनी खंय तेश कांयच ना, सगळीं फ्रीली भोंवताय। कोणा कॉन्टेक्ट करून तें कॉन्टेक्ट करपाक ती अवेलेबल आहाय, कोणा तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर। सो हें दाखोवन दिता की आमी सगळीं जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट आनी डेट मेळटा, जेच्या डेट मेळटा त्या दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले। हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव कांयच सांगूंक। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।